आमकां मामलेदार आहा उर्वशी नायक तिनं म्हाका सांगलें की हांगा एक बरो हें कर म्हणून इको फ्रेंडली बूथ कर म्हणून आनी हांव तेतून इको फ्रेंडली बुथान म्हाका सिलेक्ट केलो. सिलेक्ट केल्या मॅडमीचो मागीर सांगलें की बरें हें तिका इको फ्रेंडली डेकोरेट कर म्हणून. मागीर हांव इको डेकोरेट करपाक सगळें कितें कितें सामान जाय, बांबू जाय, मागीर ते ड्रोन जाय, ते सगळे वचून कलेक्ट केले. मागीर म्हाका ते लावपाक म्हाका आमचे जे नेबर आहा तेंच्यांनी हेल्प केलो, म्हाका म्हाजे फॅमिलीन हेल्प केलो. आनी अशें करून हांव रात नायटी बी मारून हांवें ते कंप्लीट केले. हे कितके दिसांनी सो तुमी रेडी केल्लो हे आसा? आमी 3 दिसांनी रेडी केले. पूण हेची गायडलायन म्हाका ती मॅडम मामलेदार 4 म्हापसा बार्देज तिनं खूब सपोर्ट केलो. म्हणजे तिनं म्हाका प्रोत्साहन दिलें की अशें कर तशें कर म्हणून. आनी म्हाका सगळ्या म्हाज्या नेबरांचो हेल्प मेळ्ळो आनी फॅमिली मेंबराचो हेल्प मेळून आमी ते कंप्लीट केले. सो हांगाचे वोटर्स म्हणटात की तुमी दर वर्सा वेगळे वेगळे डेकोरेशन हे करतात. गेल्या वर्सा म्हाका अशें ते एका पार्लिमेंटाकूय म्हाका मॅडमी आसली ती वर्षा मॅडम, वर्षा परब म्हणून मॅडम तिनं म्हाका पयलीं स्टार्टींग तिनं म्हाका सपोर्ट केलो आनी तिनं म्हाका सांगलें की तूं अशें इको फ्रेंडली कर. आनी तेन्ना हांवें बरेंतलें बरें केलो आनी बरें एप्रिशिएट बी केलो. हे तुमी स्वता करता? हय, स्वता आमी ते हाडून म्हाजे फ्रेंडाचो हेल्प घेवन सगळे आमी लायतात. तुमकां हे करपाक कितें आवड आहा? आवड हांव अशेंच चवथीक बी अशेंच डेकोरेशन करता. सो बुथाक आतां इको फ्रेंडली डेकोरेशन करपाचें मेन कारण कितें? म्हणजे तांकां एक वोटर्स आहा पळय तांकां एट्रॅक्शन जावपाक, म्हणजे बाय ते चडान चड वोटर्स येवपा खातीर एक एट्रॅक्शना खातीर तो बूथ सजयल्लो गेल्लो. वोटिंगाचो स्टँड बरो आसा. म्हणजे फाटल्या पयलींच्या वोटिंगान आतां खुबसो म्हणजे एक्चुअली लोकसभेच्या इलेक्शनाक इतलो हे उत्साह आसना, पण हे बरो लोकांनी उत्साह दाखयला आनी खुबशे लोक घरा भायर सरून जाता तितले जास्त म्हणजे वोटिंग पर्संटेज वाडोवपाक लागून लोकांनी तयारी केल्ली आसा आनी त्या प्रमाणे वोटिंग जाल्लें बी आसा. सो हो तुमी आतां बूथ पळयतात, हो एक बऱ्या पद्दतीन एक डेकोरेट केल्लो आसा. तुमकां कशें कितें दिसता हे? व्हेरी गुड. आतां बाकीचे आमी बूथ पळयले, पण तितून हो जो बूथ तेणे डेकोरेशन जे केला पळय आमच्या ह्या मनशान केला, OBLO आमचो तेणे केला. जो बट वर्साच्या वर्सा अशेंच डेकोरेशन करता तो. ओके, बरें. हांगा लोकांचो आज प्रतिसाद कसो आसलो हांगाच्या मतदारसंघान? बरो आसलो. व्हेरी गुड. वी आर व्हेरी मच सॅटिस्फायड. तुमकां आतां अपकमींग जो आतां हो येतलो निवडून, तुमची मागणी कितें आसा तेंच्या कडल्यान? मागणी म्हणजे कितें इन जनरल कितें तशें कांय हें ना. आतां कितें आसा तुमकां खबर आहा न्ही, वचत तें आतां जॉब हे जाला, मेन प्रकरण जालां. आनी गव्हर्मेंट काय सगळ्याकच जॉब दिवं शकना, पण तितले तितून आमी प्रयत्न करतले. आमचो आमदार आसा रोहन बाबा, आनी रोहन बाब म्हणजे आमचो एक वन ऑफ दी इज की होल्डर इन दीस BJP नाव एट प्रेझेंट. ओवरऑल सगळ्यांनी मतां करची अशें आमचें हें आसा. हें वोटींग आमचो हो फंडामेंटल रायट. आमकां 5 वर्सांनी रायट मेळटा, तो आमी वेस्ट करपा जायना. आमी रायट पर्सन चूज करपाक फॉर द फ्युचर ऑफ आवर नेशन. आनी आमचे फुडें आमचे नेशनचें बरें जावचें अशें त्या लागून सगळ्यांनी भायर जावन मत करचें अशें म्हाजें एक म्हणणें आसा. आतां तुमी ह्या बुथार येयल्ले, तुमकां बुथाचें डेकोरेशन पण तुमकां कशें दिसलें? बेस्ट ऑफ बेस्ट. खरें मन पूर्व आवडला म्हाका. तेची गिनरी केला आनी करपा तेंच्यान तितले त्रास घेतला वालोर तेंकां. इट्स अप टू देम. सर तुमी आतां हांगा वोटींग करपाक गेल्ले, हो तुमकां बूथ पळोवन तुमकां कशें दिसलें? व्हडली गर्दी कांय ना आनी सगळें टिपटॉप दिसता. आनी हे हांगा डेकोरेशन जे केल्लें आसा तेच्या बद्दल? सगळें टिपटॉप दिसता तेच म्हणटा. सगळी ग्रीनरी टायप वयले आजूबाजू रिजल्ट आमकां हांगासर सुदैवान आमकां जाय तसलोच मनीस लोक खंयची फॅमिली आसा Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.